नमस्कार. आज सगळ्यांत पहिली तुमका शिवजयंतीचे सबंध गोंयकारांक आणि खास करून आमच्या बिचोली तालुक्याच्या लोकांच्या बिचोली मतदारसंघाच्या लोकांच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज शिवजयंतीचे सेलिब्रेशन करपाक म्हज्या बरोबर आसात मयेचे आमदार प्रेमेंद शेट, आमचे चेअरपर्सन विजयकुमार नाटेकार, आमचे वायस चेअरपर्सन दीपा पळ, आमचे सगळे शिवप्रेमी भाव, सगळ्या स्कुलांतले भुरगे जे पार्टिसिपेट जाल्ले, आमची सरकारी प्राथमिक शाळा, आमचे राधाकृष्ण हायस्कूल, आमचे दीनदयाळ हायस्कूल, तसेच शांतादुर्गा हायस्कूल हाचे सगळे टीचर्स हांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. आताच जशें आमचे मयाच्या आमदारान सांगले की आज सबंद बिचोली तालुक्यात आणि आमच्या बिचोली मतदारसंघात शिवजयंतीचे प्रोग्राम आसात. आज सकाळी आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जो शांतादुर्गा सर्कला कडेन व्हडलो पुतळो आसा, तसेच हांगा जो पुतळो आसा ताका आतांच आमी हार घालून आमी तांची पुजा केल्ली आसा. शिवजयंती सेलिब्रेशन हे फक्त आयच्या 19 फेब्रुवारीच्या दिसा ना, तर हे सेलिब्रेशन जे अशें आसा जे आमचे सगळे युवा पिढी, आमचे सगळे देशप्रेमी, आमचे शिवप्रेमी एक धडो जागृत परत हो धडो जागृत करता. हो धडो जो असो आसा धडो की छत्रपती शिवाजी महाराज आज कशें आसा, आमी नवीन टर्मिनॉलॉजीज यूज करता, आज आमी नवीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॉलिसीज काडटात, पण हे सगळे कशें एडमिनिस्ट्रेशन करपाचें, कशें राजकारण करपाचें, एक ल्हान सैन्याक घेवन कसो गड जिंकपाचो, अवघ्या छत्रपती शिवाजी महाराजान 17 ते 18 वर्साचेर सुरू केल्लें आसा. अवघ्या त्यांच्या 50 वर्साचे तांचे जे लायफ टायमान तांच्यांनी जे धडे घातल्यात ते आतां आमी पॉलिसीन हाडटात. किती जर खंयचो प्रोजेक्ट म्हणजे कितें करपाचें आतांचे भाशेन आमी म्हणटात तशें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तशें ते पयलीं बारीक गोश्टीचे कशी काळजी घेवची, कशें सक्सेसफूल जातले. आनी तांच्यांनी कितें सांगलां की डिसिप्लीन, कॉन्फिडन्स, ओवर कॉन्फिडन्स न्ही, आनी जर जिद्द धरशी जाल्यार एनीथींग कितें सक्सेसफूल जाता. हो धडो आजच्या हांव युथांक दिवंक सांगता आनी हो धडो आमी मानून त्या धड्याचेर पावलो घालता. तांच्यांनी सदांच जी आमचे भयणी आसतले, आमची भुरगीं आसतली, आमचे बायल माणसां आसतले, हांकां कसो रिस्पेक्ट दिवचो, आदर सत्कार दिवपाचो हो सदांच शिकयल्लो आसा. प्रशासन चलयतना हे जे आता आमी जे आता नवे खूप करता, झाडे लावा, झाडे वाडवा, पाणी साचवा, हे सगळे त्यांना केल्ले आसा. फक्त आता ताका कशें आसा, वर्डिंग चेंज जाल्लें आसा, न्यू टॅक्नॉलॉजीज ॲड जाल्ले आसा, पण हे त्यांना त्या काळात त्यांच्यानी हे सगळे सुरू केल्ले आसा. सो ही जयंती फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती म्हणजे एक सेलिब्रेशन किंवा प्रभात फेरी घेऊन किंवा आमचे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन करून किंवा एक सांस्कृतिक करून तितक्याच पुरती ना, तर हो दीस आमकां याद करता की म्हणजे असोच एक महाराज असलो की ज्यांनी हिंदवी स्वराज स्थापन करच्या खातीर आपले सबंद आयुष्य ह्या लोकां खातीर म्हणजे लोकां खातीर कशें करपाचें, प्रत्येक गोर गरिबा खातीर खंयची स्कीम कशी पावतली, तांचे जीवन समृद्ध कशें जातले हेचेर रात्रंदीस विचार केल्लो आसा. ह्या गोष्टीचे आमी सगळ्यांनी ध्यान दवरूचें आनी आमी सगळ्यांनी त्या रितीन काम करूं जाय, जाल्यार तीच खरी ही शिवजयंती सेलिब्रेशन जाता. मतदारसंघांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पदस्पर्श जालो अशें हे दिवचल मतदारसंघ तसोच मये मतदारसंघ अशा ह्या दोनूय मतदारसंघात आज दिवसभराचे पूर्ण कार्यक्रम आसात. आणि आज ह्या सकाळच्या सत्रांत जी शिवाजी महाराजांची पूजा पुतळ्याची जाली, या कार्यक्रमात तुमचे पत्रकार बंधूंचे मी स्वागत करता. आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पराक्रम सबंद देशभर आणि जगभर पावल्लो आसा. आज आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केल्लेले आपले कार्य हे लोकांपर्यंत पावपाक लागून आज आमचे खुबशे सायंटिस्ट हेजेर काम करीत आसा, जगभरातले सायंटिस्ट काम करीत आसा. त्यांची वेगळी अशी युद्ध पद्धती जी गोरिला टॅक्टीक म्हणटात, गनिमी कावा, ह्या काव्यान जेन्ना आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 70 ते 100 अशी युद्धां जिखले, अशा तरेचे हे त्यांचे गनिमी काव्याचे हे जे सिक्रेट जे असले हे सोदून काडपाक लागून जगभरातले सायंटिस्ट आज काम करीत आसा. आनी आज आमकां अभिमान आसा हिंदवी स्वराज्याचे मुहूर्तमेढ जेंच्यांनी रोयली, काही मावळ्यांक घेवन तेंच्यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन करपाचे जे मुहूर्तमेढ रोयली आनी तेजो आयज प्रसार आज सबंद भारतभर जाल्लो आसा. तेंच्यामुळे आज हे हिंदवी स्वराज्य स्थापन जालें. त्यांच्या करुणेमुळे आज आम्ही सगळ्यांक बऱ्या तरेचे आयुष्य जगूंक शकता. ह्या खातीर आज छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केल्लो त्याग, तेंच्यांनी केलेले हे लोकां खातीर केलेले कार्य आणि त्यांचे सुशासन ह्या जगाचेर सगळ्या
आज राज्य करीत आसा आनी तांचो देख घेवन आज आमी सगळ्या देशभरांतले सगळे नागरीक आज तांची याद करून आज तांची शिवजयंती साजरी करतात.